मंत्री थकबाकीचेर कांयच उलयलो ना। तुम्ही तांकां प्रश्न केलो की चोरी जाता, चोरी खंय खंय जाता, पण तेणी स्पष्ट उत्तर दिलें ना। ह्या चोरी अंतर्गत एक विषय आसा थकबाकीचो। सो थकबाकीचेर 1400 कोटी 1400 कोटी थकबाकी आसा, वसुली करपाचे आसा। आनी कोणाचे? हे जे घरगुती लाईट वापरतात तेंचे न्हू। ही जी थकबाकी आसा ते औद्योगिक, व्यावसायिक आणि सरकारी ग्राहक जे आसा त्या आस्थापनांची ही थकबाकी आसा। ही थकबाकी केन्ना वसूल करतलो हे सांगले ना। कालच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी वेळापत्रक दिवंक जाय आसले की आपण अमक्या म्हयन्यान अमके पैसे आपण वसूल करतलो, ह्या डिपार्टमेंटान इतले पैसे दिवपाचे आसा, ह्या व्यावसायिकान आपणाक अमके पैसे येवपाचे आसा आणि ते आपण ह्या म्हयन्यान, फुडल्या म्हयन्यान, फुडल्या वर्सा आपण ते वसूल करतलो, काय सांगले ना। गरीब सामान्य घरगुती वीज वापरतलो गोंयकार तेचे बिल जर 500 रुपया आसा आणि ते वेळार भरले ना जाल्यार तेका नोटीस येता, तेची लाईट कातरून उडयता। आणि 1400 कोटी थकबाकी जे आसा हे मोठे धनाढ्य लोक, व्यापारी लोक, उद्योग धंदो करपी लोक हेंकां मात कांयच नोटीस ना, तेंची लाईट कापिना। सो आमी विचारूंक सोदता पिकी लायटीच्या मंत्र्याक की हेंकां ही वसुली केन्ना जातली, हेचे वेळापत्रक, हेका टाइम लायन आसतलो काय ना, काय तेंकां माफ करतले? जशे तुमचे दिल्ली बॉस व्हडल्या व्हडल्या उद्योग धंदो करपी लोकांक माफ करता, कर्ज माफ करता आणि शेतकऱ्यांक लुटता, तशें गोंयानूय जातले? कितें जातले? हे 1400 कोटी तुम्ही थकबाकी वसूल करतले आणि केन्ना करतले, कितें कारवाई करतले, केन्ना कारवाई जातली, हे वेळापत्रक गोंयच्या जनते मुखार दवरपाचें आमी आव्हान करता।